यो आयज आमचो लिनो बाप्तिस्त दोळ्याचो एक खास उतरडेचो नाकोताचो साहित्यिक विभाग आसा आणि लेखाचे नाव जावन आसा आंगवण्यो पुरी करताना श्री लिनो बाप्तिस्त दोरादो। आंगवण्यो पुरी करताना आणि वो लेख छापून आयलोलो ब्रेस्तारा दीस हालींच जुलयाचे 17 तारखेर वावरेडी इश्टाचेर छापून आयला। आंगवण्यो पुरी करताना सांता भक्तांक फुडें काढून देवाताय आंगवण्यो करतात। आमचो बावाट आमकां धर्माशी लागीं व्हरताना लोक विश्वासान सर्गीचे मायेक आनी सांताक उलो मारतात। आमची गरज व उपकार मेळूंक आमी नम्रतायेन प्रार्थना करतात आनी नमळायेन केल्ली मागणी सांता भक्तां आनी सायबिणी उद्देशी देवा मुखार ती पावतात। देवाचेर भरवसो आसलेल्यान देव मजत केल्या शिवाय रावना। आनीक एक सोद दारार मार दार उक्तें जातलें। खऱ्या भावार्थान नामलोली वस्त तुका फावो जातोच तुवें केल्ली आंगवण पत्रां मासिकाचेर परगट करता। बोग सांग सायबीण जावं कुर्सा वरवीं तुवें मागलोलो आदार तुका फावो जालो म्हूण देवाक आर्गां दिवन आंगवण पाळटा। थोडो लोक अनुभवार्थीकाय आंगवण्यो करताना बाटर सिस्टमा परी करतात। तुवें म्हजें काम केल्यार हांव लादायेन करतलो, हांव लादायेन करतली आनी पत्रांचेर परगडटली। भागीवंतां सगळे गिव एंड टेक अशे तरेन एक कॉन्ट्रॅक्ट सही करतात काय दिसता। तूं म्हाका दी, हांव तुका दितां। आंगवण्यो करताना उदार देणगी मागतलो भासावणी दिता। मागलोलो उपकार दिलो जाल्यार वयर सांगला ते तरेन बाटर सिस्टम लादायन करून वो पत्रांचेर जाहिरात घालून उपकार आपयतलो वा उपकार आपयतली। हें बरें आसा। तुवें मागला तशें करपाक ही तुजी इच्छा, आमची आडपण ना। पूण खऱ्या भावार्थान मागलोली वस्त देव दिनासतना रावना। दार बडोय दार उगडटलें, माग आनी मेळटलें हें आमच्या पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा। तशेंच क्रिस्ती धर्मीक पुस्तक आमकां एक उल्हास करता। भरलेलें पोट गोंयचे स्वातेर रितें पोट भरल्यार भुकेल्लो तुज्या उपकारांत सदांच आसतलो। अशें तर आमच्यो आंगवण्यो सांता भक्तांक सायबीण जावं कुर्साक करताना आंगवण्यो करपी दुर्बळाचें कित्याक चिंतिना? थोड्या लोकांक घेवन किर्तनां गावचे बदला मागलोले उपकार फावो करतल्या भागीवंतांच्या नांवान अनाथ व आश्रमांत आसलेल्या भुरग्यांक सांगता। देवान दिल्ल्या उपकाराचेर जय जय गावून तांच्या दुखी मुखामणाचेर हांसो हाडल्यार कसो? आंगवण्यो करतल्यांनी नियाळचें। कवी बाब मानेश्री लिनो बाप्तिस्त दोरादो ताचो लेख आंगवण्यो पुरी करतना।